नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। फिल्म सृष्टीचे साक्षीन 43वे इफ्फीचो समारोप। गुरविंदर सिंगाचे आर्म्स फॉर अ ब्लाइंड हॉर्स फिल्माक भांगराचो मोल। भारतीय सिनेमा शेती वर्ष पुरस्कार मीरा नायरा। परस चड कामगार आशिल्ले कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांक प्रॉव्हिडंट फंड दिवप सक्तीचो। ईपीएफचे प्रादेशिक समितीचे बसकेत महत्वाचो निर्णय। लाच घेतना उस्कोयचो सरपंच आनी पंचायत सचिवाक धरलो रेड हँडेड। एके बांदकाम प्रकल्पाक एनओसी दिवपाक मागिल्ले आर्किटेक्ट राहुल देशपांडे कडच्यान 2,35,000। गुन्यांवकारांक पेरोल दितना 1 लाखाचो बॉन्ड आनी हमी दिवपाची सरसकट अट सरकार घालूंक शकना। हायकोर्टान केलें स्पश्ट। गुन्यांवकाराचे तांकी प्रमाण रक्कम थारावपाचो आयटी प्रिझनाक अधिकार। आनी पणजे मार्केटांतल्या सहकार भंडाराच्या स्टोर रूमाक लागलो उजो। पोन्न्यो फायली आनी रिकाम्या बॉक्सांचो लासून बोबोर। फायर ब्रिगेडीन साल्वार केलें सहकार भंडारांनी फेडरेशनाचें हेड ऑफिस। त्रेचाळीसावो इफ्फी सोंपलो। गुरविंदर सिंगाचे आर्म्स फॉर अ ब्लाइंड हॉर्स फिल्माक भांगराचो मोर दिलो। 90,000 अमेरिकन डॉलर्साचे इनाम ताचे बरोबर आसा। बरो दिग्दर्शक म्हणून जेवण क्युवानाक रुप्याचो मोर फावो जालो। बरो अभिनेतो मार्सिन डोरोन्स्की जाल्यार बरी अभिनेत्री म्हणून अंजली पाटीलाक पुरस्कार मेळ्ळा। भारतीय सिनेमा शेती वर्ष पुरस्कार मीरा नायराक तिचे द रिलक्टंट फंडामेंटलिस्ट ह्या फिल्मा खातीर मेळ्ळा। The Best Film Award is a cash prize of ₹20 lakhs each for the director and the producer. And of course, the Golden Peacock for the director, ladies and gentlemen. We've all seen the movie, you felt the surge of emotions, and I'm sure all of us have been transformed by it. Huge round of applause. Best Film of IFFY 2012. Mr. Gurvinder Singh and NFDC Limited, the producers. Being the Silver Peacock and a cash award of 15 lakhs. Congratulations, sir. Congratulations. आपने ये फिल्म देखी है, आपने इनका अमेजिंग परफॉर्मेंस भी देखा है। He's not here, but let's give him a huge round of applause. The award for Best Male Actor is the Silver Peacock and a cash award of ₹10 lakhs. Congratulations, Mr. Marcin Dorsinski. Well, unfortunately, he's not here, but thank you very much. We'll go for Best Female Actor then. For an honest, truthful, and subtle performance as a proud young Sri Lankan woman in a highly emotional situation, the prize goes to Anjali Patil for the film With and Without You. Direct. Fantastic performance. Congratulations, Anjali. Many, many congratulations. You've done all actors proud with that performance. It has won you the first award of your life, but I know you have many more milestones to achieve, and I'm sure we'll be seeing a lot more of you. Truly, congratulations. Congratulations and thank you very much. All the very best. Thank you, Sri Raghavendra Singh. हमारा Srimati Meera Nair, ladies and gentlemen.
20 परस चड कर्मचारी आशिल्ले सगळ्या कंपन्यांनी आता आपल्या कामगारांक प्रोव्हिडंट फंड लागू करचो पडटलो. EPFचे प्रादेशीक समितीची शुक्रारा गोंयांत बसका जाली. त्या वेळार हो निर्णय जालो. गोंयच्या EPF कचेरीन हाचे पयलींच ही मोहीम सुरू केल्या. ज्यो कंपन्यो अजून हो नेम पाळनात तांकां फुडल्या कांय दिसां भितर खासा पावलां उबारून ह्या नेमा खाला हाडटले. एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंडाच्या प्रादेशीक समितीची एक खासा बसका सोमारा पर्वरे मंत्रालयात जाली. हे बसकेक समितीचो अध्यक्ष आनी श्रम मंत्री आवर्तान फुरतात, कामगार सचिव, EPFचो गोवा विभागाचो आयुक्त P. वीरभद्र स्वामी, कामगार आयुक्त, कामगार संघटनांचे आनी कंपन्यांचे संघटनांचे प्रतिनिधी आशिल्ले. बसकेन कितें थारले ताचेर EPFच्या गोंय विभागाचो आयुक्त P. वीरभद्र स्वामीन प्रुडंटाक सांगले. 20 परस चड कर्मचारी आशिल्ले सगळे कंपन्यांनी आता आपल्या कामगारांक प्रॉव्हिडंट फंड लागू करचो अशी मागणी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केल्ली. बसकेन मागीर तसो निर्णय घेतलो. गोंयच्या EPF कचेरेन हाचे पयलींच ही मोहीम सुरू केल्या अशें वीरभद्र स्वामीन बसकेन स्पश्ट केलें. ज्यो कंपन्यो अजून हो नेम पाळिनात तांकां फुडले कांय दिसां भितर खासा मोहीम सुरू करून हे नेमा खाला हाडटले अशें स्वामीन स्पश्ट केलां. आतां मेरेन एप्रील 2012 ते सप्टेंबर 2012 मेरेन प्रॉव्हिडंट फंड खात्यांत भरूंक नाशिल्ल्या 2 कंपन्यांचेर कागाळी नोंद केल्यात. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. आता घेऊ एक विसप.